नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे समस्त वीक्षकांक आयज आमगेले मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. हांव शीला भंडारकर. मैसूरचे कुवेंपू नगर एम ब्लॉकांत आसूचे गोकुलदास किणी आनी श्रीमती पुष्पा किणी हांणी चलायसून आयिल्ले किणी कॉन्डिमेंट्स ते आज सान मटार दुखोन इतली ते वांटूक ताजे म्हापशी तांगेले श्रम परिश्रम सकड उल्लोच खातीर आज आमगेलो ಒಟ್ಟು हांगा स्टुडियोंत आसाची श्रीमती पुष्पा किणी हांगेलो ಒಟ್ಟು आमी संवाद सुरू करूया. पुष्पा, तुका आत्मीय स्वागत. नमस्कार. मी मूलतः मैसूरचे की खंयच्या विंगड गांवांत दुखून मैसूरान? ಮೂಲತಃ ಹಾವು ಜನರಲ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ಆನ ಅಮ್ಮ ಪುರೇ ಆನು ಕುಂದಾಪುರಚು ಅಮ್ಮ ಉಜಿರೇಚೆ ಆನು ಹರಡಿಗೆ ಜಾನ್ ಎತ್ತರಿ ಮೈಸೂರು ಅಂತೂ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾನು एक तागेल व्याप्त्या कत्तिरी एक सान मटाचे इडली असाल पुरा सुरू केला हप्पोळो वडी आनी करचे घरान तू कोरगेनो आमी जीवन चलाशी तशी आमी सहजन चिल्ले चेडो एकलो चेलो मागीर ल्हान अम्मा दोग जाणां हेंचे उद्योग कोरगेनो आमकां 7 जणांकाय होड केलें. मागीर तुमी आतां आसूचे किणी कॉन्डिमेंट्स ते केदान सुरू केले? ಮಿಗೆಲ್ ಹರ್ಡಿಕ್ ಜತ್ತರಿ 1999 ಅಂತೂ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮನು ಶುರುವೇರಿ ದುಬೈನ್ ತಶಿನಿ तुका वारडी जतन ಹರ್ಡಿಕ್ ಜತ್ತನ್ ದುಬೈನ್ ತಶಿನಿ ते कसं करून आशिल्लं? तांणी हे बिल्डींग मॉडेल कंपनींतू काम आशिल्ली. तांकां चिके होम सिकनेस आसता पळय तशी हे जाल्ली तांकां. तूं हांगा आशिल्ली? हांव हांगा आशिल्ली. म्हाका वच्चें जाय न्ही तांगेलो. सो तांणी हांवें येवन सोडता गो म्हाका हांगा जायना म्हणटशी जायत म्हणलें. आनी म्हगेल्या तेंच टायमार त्या कुवेंपू नगरांत एक बिल्डींग बांदीत आशिल्ली, तिगेलें घर बांदीत आशिल्ली. हांव म्हगेल्या अक्काल्याक रिक्वेस्ट केलें, आतां तूं एक सान एक अंगडी कूड कोरून दी म्हाका, हांव हांगा व्यारसूर करता. तांणी म्हापशी आयल्यार आमकां जिवनाक एक व्याप्ती जाता म्हूण सांगलें. अक्का पळया म्हणलें. मागीर तिका कशें की मन जालें एक सान मटार एक कूड कोरून दिली. थंय आमी आमगेले हांगा स्टार्ट केलें. कसं आयटम्स दवरले? स्टार्टिंगार आमगेले खाली हप्पोळो वडी लोणचें असाल मात्र आशिल्लें. म्हळ्यार तुमगेले घरकड करता? घरांत करता आशिल्लें. हय. हांव फुडें कॉलेजा वचचे पयशी कॉलेजा वता आशिल्लें तेन्ना डिग्री करता आसतना आन अम्मा हप्पोळ करता. हांव डिग्री होल्डर. हप्पोळ करता आशिल्लीं. आमी 4 गंटे उठ्ठोन हप्पोळ लाट्टून मागीर कॉलेजा वचूंक आशिल्लें. तितले थंय आमी आन आमकां हें करता आशिल्लें, हप्पोळ लाट्टून वचूंक आशिल्लें. तुगेलो अण्णान फुडें करता आसतना व्यारो तांणी कशी व्यार केलो? तांकां अंगडी न्ही म्हूण आशिल्ली? ना, अंगडी ना. आन सायकलान तुजी पुरा घरांत अन्न घरा वचून घरा वचून दिता आशिल्लो. आनी अण्णाक आमगेले मैसूर युनिवर्सिटी भितर मस्त जेन्ना कॉन्टॅक्ट आशिल्ली. लागींच एक कॉस्मोपॉलिटन क्लब म्हूण आसा थंय मैसूरान. थंय तांणी एक सान म्हणटा च्या अंगड दवरून घेतली. तेन्ना पुरा क्लबाक येताना पुरा अण्णाक लायक परिचय जाता आशिल्लें. अण्णान थंय दवरला. मागीर तशी युनिवर्सिटीचे पुरा लेक्चरर्स प्रोफेसर्स मागीर रिजनल कॉलेज आसा थंय मैसूरान आशिल्ले. थंय आनो प्रति वार ते हॉस्टेलाक पुरा स्वीट पुरा वांटयता. तांगेले एक जेवण जालें कुठे एक स्वीट दिवका. ते स्वीट आमी घरांतू करता आशिल्लीं. कसं खंयची दवरले स्वीट? असेल स्वीट बादुशा मैसूर पाक आमगेलें सान घर इतलेंय सान घरांत इतलेंय सान रान्नान दवरून घेवन एकलो आमकां हेल्पा येता आशिल्लो. तो स्वीट आनी कोरून दिता आशिल्लो आमकां प्रति एक स्वीटय करूं वता आशिल्लें. मैसूर पाक बादुशा जामून जहांगीर असाल पुरा करता आशिल्लीं. तशी प्रति वार आन सायकलांत व्हरून दिता आशिल्लें तें पुरा. मागीर तुमगेले अंगड दवरतरी तुमी ते स्वीटय करून दवरचें सुरू केलें की ना? स्वीट करता जामून आनी करता आशिल्लीं. मागीर तो करतलो गेलो तशें मागीर आमी ते स्वीट करची राबयलें. मागीर अशी आयडिया जाली म्हगेल्या बामणाक कोडयाची कॉन्टॅक्ट लायक आशिल्लें. तशी वार वचून तांणी प्रति वार रात्री बसार बसचें कसकसान सामान जावका ते घालून घेवन नेक्स्ट डे वापस बसार येवचें तशें करता आशिल्लीं. आमकां म्हळ्यार बिजनस कॉन्टॅक्ट लायक आशिल्लें.
जाल्यार कशी हें करचें म्हणून एकाका आमी ऍड करून म्हणजे मंगळूर आता कोणकण कसं सामान हाडचें शिला मंगळूराचे साधारण म्हणटा प्रति एक धान्य जवो मिरसांग हिंगो गांवची कसं नाही आयटम्स प्रति एकय आमी हाडायचे सुरू केले तशी मागीर म्हाका 2 चेडो एक चेलो एक चेड सो फॅमिली व्हड जाल्ली तशी खर्च चड जाता तशी आमी कसं नाही एक करता सूर करता म्हण सांगतारी आमी सकाळी वेळार एक शेवई कोरया म्हणून सूर केली शेवई खोट्टो पंदराडो असल पुरा सकाळी सदां की ना संडेस मात्र आयताराचे तशें संडेस मात्र संडे ते आमी कोरून तेंच टायमार आमी रांदेकाय आनी हाडोया म्हणून लेखलीन ते म्हळ्यार जेन्नाक आमी सर्वीस दिला तशी आमकां जान लागी जाता ती आमकां प्रति एकलेले सपोर्ट आसता ते लोकलेटला सपोर्टय लायक आशिल्लो सो त्यांनी कसं घेता आशिल्लीं तुमगेले लोकलाइट्स लोकलेटल सांगता आमी हें जातरी लोकलेट हप्पोळ वडी पुरा आसले लायक घेत तांगेल पुरा आमी घरांतू करचें म्हूण तांकां वता तशी आमगेले ओल्ड कस्टमर्स पुरा आमकां येत तशी म्हगेले अन्नल कस्टमर्स पुरा म्हाका येत तशी मागीर संक्रांती टायमार पळय संक्रांती टायमार आमी घरांतूची सक्रेच्यो आनी एळ्ळो बेल्लो पुरा ते कटींग करेसून ते दित तशें त्या टायमार आमी घरांतू करचें म्हणून सादारण मटाक सगळ्यांकय गोत आशिल्लें आतां म्हगेल्याक युनिवर्सिटी वता आशिल्ली ती कामांतल्यान आयेर कुडले संक्रांती टायमार हाका साखरेच्यो कॉर्न दियाका म्हूण हांव सांगचें ती करता आशिल्ली तिका ते नॅक गोत करता हुना काण आमी हाण दाखयता आशिल्ली दिता आशिल्ली ते कस्टमर्साक एक नंबीक आयल्या फ्रेश हुना दिता आशिल्ली सो वर्सा एक पण येवचे कस्टमर्स आजीके आसात आयतार त्या आयटम्स आतांय करतात न्हू तुमी आतांय कसं करताची शेवई खोट्टो पत्राडो बन्स असाल पुरा करतात मागीर हे हळदी पानां वेळार सीजनल मीस पातोळी मागीर पणसा वेळार मुळीक पणसा मुद्दो असाल पुरा करतात तुम्ही आमी लोकल जनाक इंट्रोड्यूस करतात वय खावया आनी त्या केन्ना आमी करताची म्हूण जनांक कशी तिळसिता तुमी आमी तांणी आयिल्ले तेन्ना तिळसाचे करतात ते हाजे मध्ये एक पंत दसरा वेळार आमकां आहार मेळाक मैसुरांत आहार मेळत त्या टायमार आहार मेळांत आमी एक सान म्हणटा अंगड घाले म्हणून आरण्यम सांगिल्लो आमकां ನೀವು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಕಣ್ರಿ ಮುನ್ಸಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ನು ಆಮ್ಗೆ एक अंगड घालायसून दिलेलो तेन्ना आमी एक शान म्हणटा अंगड घाल्ल्यानी आमकां ते हें मेंटेन करूं जाय म्हळ्यार तितले रश तांकां कशी हें करचें म्हणून कळटा नाशिल्लें आमकां मागीर अवॉयड केलें आमी आतांय निमगे येता ती एक ಒಂದು अंगडी हाकी म्हणून वय ते मॅनेज करूं कश्ट जाता वय त्यानंतर संध्याकाळच्या मेन लेबर प्रॉब्लम वय संजे वेळार तांणी ಏನಂತ म्हळ्यार आमीच करचें पयशे मागीर संजे वेळार आमी बज्जी बजो गुळा बजो हाजे तांकां मैसूरचेंक पुरा आमी इंट्रोड्यूस करून दितात असल मेळटा म्हण ಕೆಲವು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಪಳೆಯಲ್ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ म्हूण पुरा घेतात तेन्ना पुरा तांकां म्हळ्यार शिकोवन दिवचें न्ही करून दाखोवचें कजन पगला पोडी करता की पगला पोडी करता ती जीव कडिगे पोडी ಕಣಗ ಪೋಡಿ तेन्ना सांगची तांकां ನೀವು ಬರೀ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಕಾಯ್ದು ತಿಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೇರೆದು ತಿನ್ನಬೇಕು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು म्हूण सांगून सदांय करताच की तुमी साधारण कोणाक जावका म्हळ्यार कितली घंटा येवका जाता तांणी एक 2 घंटे फोन घात केलो बँकाच पुरा सांगता ती आमकां आमगे ते 5 घंटे वेळार तांकां टी टायम आसता बायसारच्या वेळार शुक्रवार आनी तांकां पुजा त्या टायमार आमी तांणी 3 घंटे फोन करून सांगतात आमगे ते बज्जी पुरा जावका जाता म्हूण पुरा नमुनेचे गोळे बजो चट्टंबडो बटाटे आंबड असल पुरा चट्टंबड म्हळ्यार मसाल वडे म्हण करता पळय मैसूरात त्या टायप करचे काय तुमी गांवचे गांवचे टायप पियावानी घालून पियावानी कसं नाही घालना लसूण पियावाच कसं नाही काम करणार तुमी तशावन जनांक ते खुशी जाता आनी खोट्टो शेवई तसल आयटम्स आनी पुराय तुमी बल्क ऑर्डर घेता की
बल्क ऑर्डर म्हणारी संडेस आम्ही बल्क ऑर्डर घेणार वरलाल ते दिवस विंगड ते दिवस आम्ही फ्री असला रे ते घेऊन आम्ही करून देतात खाली खोटे मस्त जण ऑर्डर निम्गे घेतात त्यांनी आता पुरा कॅटरिंगाचे खाली खोट्ट निम्गे घेतात आता खोट्टे बिर्याणी म्हणून एक सुरजन खोट्ट विंडून ताज बेतेरी बिर्याणी रೈಸ್ घालून ते एक सुरतात तो ते निम्गे घेतात ते पुरा हांव केलो लोकल इंका एक 2 जणांक हांव तांकां एक आधार जावो म्हणून सांगून खोट्ट विंडायचं ते शिकयला तुवें मैसूरची पान ಸ್ವಲ್ಪ कुरकुरीशी असता गांवची पान भारी लायक असतं वय वय तुम्ही खंय दुकानारची ते थंय एक तोट आसता थंय तोटांतल्यान आमी हाडटात तुमकां मान सोडता कितके आमकां मात्र इतले हांव पण येईल वरी मैसूरचे ना ना पान भारी लायक असता आनी आमगेर खोट्टय तितलेचे मस्त लायक असता एक खोट्ट म्हळ्यार विंडोर येतात तशी तांणी मस्त लायक करतात हाजी वटू तुम्ही बस बुकींग करताची बस टिकेट ते केन्ना सुरू केल्लें ते मैसूरात श्रीदुर्गांबा स्टार्ट जातलें आमकां एजन्सी दिला सो बस बुकींग एजन्सी ते मागीर करतात ते कोण करचे तुमी दोग जाण मेळून करताची वय ते म्हळ्यार आमकां आमी कुवेंपू नगराक आमकां एजन्सी दिला म्हळ्यार मेन एजंट सिटींत आसा ती तांकां तुमी कोण आमी कोण ते आता सदांय म्हणा वरी आसता की तुमकां ते बुकिंगांनी पुरे सिजनान तूं चड मस्त डिमांड आसता बसाचे डिमांड आसता वय आनी आमकां मस्त ते बस आमकां आमगेल्या अंगड एक कुवेंपू नगरांत आशिल्ली ती बस आमगेल्या अंगडी लागीं थंय येता आमकां प्रति एका हेल्प आसा वय बस सामान देवत पुढे मस्त आमकां अंगडी एदराकची सामान देवय तशी न्ही चडय तशी न्ही जनांक पुरा बस अंगडी एदराक म्हळ्यार सिटी ते वचूंक म्हळ्यार एक 8 किलोमीटर पुढे वचूंक वय तुमगेल्या अंगडी स्टार्टिंग पॉयंट आमगेल्या अंगडी लागींची केली ती ते एक लायक जालें वय ते आनी पार्सल बुकिंगांनी ना तुमगेल्यान ना पार्सल बुकिंगांनी आमी करनात तुमगे मेन एजंटांक पेटयतात आतां तुमी हे पळय सूर करपा जाल्यार कसले रीण आनी घेतिल्ले की तेन्ना म्हणल्यार बँकांतल्यान मुद्रा योजने अशें राजीव गांधी एक योजने आशिल्ले तेन्ना एक 50,000 म्हाका ते हांव थंय क्लियर केले मागीर केपी किणी म्हणून सिंडिकेट बँकांत एकलो माम आशिल्लो तो अशी रिटायर्ड सादारण म्हणटा मैसूरान तूं कोणेय बँकाचे आमची गेला आयला रे हांगा तांची गांवच्या सामान मेळटा म्हळ्यार आमगेल्या अंगडी एड्रेस सादारण म्हणटा सगळे सांगतात तशें ते मामाक आमगेल्या अंगडी एड्रेस कोणके सांगिल्ले अशी भोवान ताई येयलो आमगेल्या अंगडी लागी तो कुवेंपू नगरान तूं घर केलेलो तो हेल्प केलो म्हाका मस्त तेज्या तरी हेल्प केलें म्हळ्यार बँकांतल्यान एक ओडी काडून दिलेलो ते मागीर तो आतां हांगा पेरडोरांत विचार माम ते सोडल्यार आमगेले एक आशिर्वाद आमकां लायक ते सोडल्यार तुमी त्या वेरांतल्या वेरा घालून इतली मुखार करते मागीर चेडो हॉटो जाता चेडवाल एज्युकेशनाक ना चेडवाल एज्युकेशनाक आमकां हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांतल्यान जावो मागीर GSP बँकर्स ट्रस्ट मैसूराक मागीर JRSाच्यान मस्त हेल्प केला विश्व कोंकणी दुकोन तुगेले दुवेक म्हगेल दोगो पिका केली म्हणून ती NIN तो BE केलेले मागीर आतां कॅलिफोर्निया बर्कली युनिवर्सिटीन तूं MS करता सो थंय तिका सहाय केला ते आतां तुमी आयताराचे खोट्टो शेवई पुरे करताची कॅटरिंगाच्यांकय तुमी ऑर्डर दिताची ऑर्डर कोन्न दिताची आनी शनिवारचे भजी बोंडाचे अंगडे हे प्रेस ते नंतर तुमी कॅटरिंग जेव सना मटाचे कसं करता की तूं सना मटा कॅटरिंग म्हूण करना आतां एक मलगडे अबाव 60 इयर्साचे 70 इयर्साचे घरकड दोग जण आसता ते आनी निमगे येता ते आतां खंय पुणी गांवां वचून आयल कुडले तांकां करचे उमेद आसना सो म्हाका तेसांनी एक कोरून दिता गो पुष्पा म्हूण फोन करून सांगता ते तेन्ना म्हाका म्हगेल्या ल्हान निमगिनार म्हूण के जाता बाबयण्यो कोणी आमी आतां खंय गेल्यार आमगेले बाबयण्यो पुरा कसांनी नातल्यार कोरून दवरी म्हळ्यार कोरून दवरता तशी हांव करून दिता म्हूण सांग तांकां करून दिवचें तशेंच हांव आतां एक
सुरवात सांगता ते सर्व एक सांगला रे तानी आयर कुडले म्हाका फोन करता ते म्हाका एक दनपारा जेवण एक रेडी कर कितले जाणां दोग जण धाकट्याक जाणांक जाल्यार कोण दिता हांव कोण आतां खट्टो आनी विंडून दी म्हळ्यार दिताची न्हू तुमी आतां आमकां अशीची घरच्यांक खट्टो विंडून दी म्हणून तशीच हांग कोड्यालान तांणी बरें चूड रेडी चूड मेळटा म्हण तस तांणी कसं केल्ला मेगेल कामा मध्येंतू चूडी ಬಂದುचे म्हाका कश्ट दिता ಕೆಲವು ಜನ आमी डिपेंड जावया म्हळ्यार आमी सांगया म्हण कितें न्ही कर चूडी बांदितना ताका कसकसान फुल्ल निघाल आमी पुरा हाण दिवन तांकां हांवें एक 2 केली फक्त बांदून व्हरला रे ते वेस्ट जाता तशें चूडी बांदूचे जेवो वायना पुजा वेळार वायन शिंगार वायन खरडून दी म्हणटा त्या पुरा हांव ते सांगलें कोण दिल्ली ते हांव जे तुका कोणेय ताका हेका सहाय जावका जाताची तशें कोणेय नातील न्ही तूं एकलें ना करता म्हळ्यार कश्ट जाता म्हणून मागीर तशीच तुगेले एक सौम्य स्वभाव आनी तुका जनांक एक सहाय कोरका कसं एक जाल्यार म्हगेलें नांव येत येवचें जें म्हणलें एक म्हाका अनुभव आयला तुमगेले घरान कितले वेळार करयला तें पळय जाल्यार आज तूं तुगेल्या उतरान सांगपाची तूं कसले सोशल सर्वीस म्हणाल सोशल सर्वीस म्हण हांव तशी कशांनी हे करना म्हाका आतां पापाचे जेन्ना पळयन कुडले हांव तांगेले प्लेसांत राबून पळयता म्हाका ते पोजिशन आसल्यार म्हाका कितले कश्ट जाता म्हण तेन्ना हांव तांकां सहाय करता म्हगेले आम्मा जेवो म्हगेले माय जेवो प्रायाचे आसचे न्ही तांकां म्हगेल हांव तांकां कसलेंय करूं जाय नाशिल्लें त्या प्रायाची म्हाका कोणें मेळना रे हेल्प करूं जाता म्हणून म्हाका एक मनान घेता आशिल्लें केन्ना देव ताका समजावन हांगा मैसूरांत एक मलगड मनीस एक 88 years ओल्ड बायल मनशां आसा तिका कॅरेटेकर जावन हांव पळोवन येता म्हळ्यार ती खंय राबता थंय श्रीरामपुरांत तें कशें करता तूं तें हांव म्हगेल टायमाक टायमा वेळार तिके टायम करूंक न्हू तिका वचून एक पळोवन तिगेले जेवण खाण तिगो लोट्टो कोणें एक 10 minutes आसल्यार पुरो तिका एक धैर्य येता हांव तिका एक 10 years तुगून एक नमून पळोवन घेवन आयल्या आजी काही ती एक दिवस जेवो हॉस्पिटला वच्चें न्ही कसं न्ही तितले हेल्दी जावन आसता तिका जेवण खाण बरें प्रत्येक हांव करून दिता तुवें करून दिवचें एकलेनाची तूं तुगेले बामणा लोटू मेळ न्हू ही एक सना म्हटार सूर केलेलो शॉप आज इतली ताई वाडोवन हाडला तूं खुशी जाता आमकां आयकतना तुमकां पळयतना तशीच तुगेलें तसलें एक मन आशिल्लें जनांक जावं एक बायल मनशांक तूं एक कसलें तुगेलें उतरां मुखेन एक संदेश दिवचा इश्ट पवतकी संदेश म्हणून हांव कशें न्ही सांगना म्हगेले लेख प्रकार एक देवाले एक आशीर्वाद मेन आनी मानसीक नेम्मदी ताळमे हे इतलें सुख हे इतलें आसल्यार आमी कशेंय करयेत खंयच्याय बायल मनशाक जेव्हा आमी कोप करूं नाका ती म्हूण सांगचें फक्त न्ही कशें काम करता आसतना सादारण म्हणटा कोप येता हांव म्हगेले बामण कशें उलयता आनी कोपता तांणी म्हाका समाधान करता ती तांणी कोपता ती हांव समाधान करचें तशें कुटुंबा भितर एक मेळना आसतना कशें न्ही ना देव आमकां हात धरता म्हगेले बामण केन्नाय सांग उनियाल वेंकटरमण हात सोडा गो तुका हात सोडा गो म्हणून तशें वेंकटरमण केन्नाय आमकां हात सोडा म्हणटा खंयचेंय काम सान न्ही खंयचेंय काम केल्यार एक वॅल्यू आसा आयच्या काळांत म्हणून बायल मनशान न्हू त्या बैसन अशी कसं पूण वय काम आसा खंयचेय सान न्ही ते काम करचे वॅल्यू तेन्ना करना अशी बैसतात पळय तेन्ना कळटा एक संवसाराक एक सहाय जाता आनी आमकां एक धैर्य येता जिवनांत म्हणून आमकां तशें हांव एक 3-4 जणांक सपोर्ट करता काम करत म्हूण सांगून आनी खोट्ट विंडी तेलेंकां हांव दितना तांकां एक खोट्ट विंडोन दिवचें पत्राडेपान क्लीन पत्राड करतात न्ही पत्राडेपान क्लीन करप हांतू पुरा म्हगेले भयण्यो हेल्प करता न्ही आनी एक 2 जण कामाचे आसा ती तांणी हेल्प करतात तांकां सांगचें तुमी कामाक आळशीपण दाखोवनाका आळशीपण दाखयल्यार गेले आळशीपण दाखोवनाकात काम करता राबा ती
काम करता करता देव आमकां हात धरता. वय आनी आनी कसं करूं येता म्हूण एक आयडिया आयडिया येता. वय आमकां एक सपोर्ट आसल्यार आमी एक कसांनी एक मुखार चलून हे करया. हे पुरा जल्मागिरी म्हगेले जिवनांत हांव एक मनशाक मस्त आभारी जावन आसा. म्हळ्यार आमी कितले तेगेले ಬಗ್ಗೆ वर्णिशल्यारय पावना. हांगा ती कोड्यालचेची मैसूरची मालती नायक म्हणून तांणी कोड्याला राबलें. कोड्याला राबचे. तांणी म्हाका म्हगेले शांत गुण म्हाका केन्ना एक म्हळ्यार ते एक्चुली म्हाका फार रिलेशन जाल्यार आमी फ्रेंड्स जावन आसात. म्हाका मस्त प्रत्येक विशयान ते हेज्जे हेज्जे म्हाका ती तशें करनी अशें करनी चुकी करता आसल्यार म्हाका एक ती दिता म्हणटात ते दिता आशिल्ली ती प्रत्येकान ते गायड करता. खंयचे नमुने रे? वेरा विशय जेवो हांव तसं न्ही एक कोणाक हेल्प करतना तो कर नाका हेल्प पळोवन करी जनांक पळोवन करी प्रत्येक म्हाका सांगता आशिल्ली ती. तिगेल बघ हांव कसं कितले सांगल्यार उणेची मन आसल्यार बायल मनशान घरान तुले विशयान तूं संपादन कोर येता संवसाराक एक सहाय कोर येता म्हणलें आमगेले किणी कॉन्डिमेंट्साचे पुष्पा किणीन दाखोवन दिला. आज आमगेलो टू तीन मस्त सकट तिगेले विशय आमगेलो टू वांटून घेतला. तिका आमगेले विश्व कोंकणी तर्फेन अनंत धन्यवाद. नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचेन म्हाका एक हे सान म्हाका अवकाश दिला खातीर हांव मस्त चिररोणी जावन आसता. तशीच हो कार्यक्रम वीक्षण करता आसूचे सकळ वीक्षकांकय आमगेलो प्रितीचो धन्यवाद.